मातेव सगळ्यांहून व्हड कोण चॅप्टर 18 एकदां शिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून चड व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मोदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पोरी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून व्हड. दुसऱ्यांक भावार्थ सोदूंक ओडून व्हरप. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पूण म्हजेर भावार्थ दवरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावार्थ सोदूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडूं ओडटा तसलें दांत्याचें एक पेड तांच्या गळ्याक बांदून तुमकां खोल दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें. दुसऱ्यांक भावार्थ सोडूंक ओडून वतात तसल्या मनशां पासत संवसाराचें कोटा. हेरांक भावार्थ सोडूंक ओडून वतात तसलीं मनशां आसतलींच, पूण जीं कोण दुसऱ्यांक भावार्थ सोडूंक ओडून वतात तांचें कोटा. पातकाचे सोयेक पयस करप. तुमचो हात वा पाय पातक करूंक तुमकां ओडून वता जाल्यार तो कातरून उडयात आनी भायर मारात. 2 हात वा 2 पांय आसून सासणाच्या उज्यांत तुमकां उडयल्ले परस लुंडीं वा थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो दोळो पातक करूंक तुमकां ओडून वता जाल्यार तो उमटून काडात आनी भायर उडयात. 2 दोळे आसून उज्याच्या हेमकोंडांत तुमकां उडयल्ले परस एकूच दोळो घेवन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. सांडलेले शेळयेची वपार. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांची राखण कोत्तात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबोन आसतना पळयोन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगरांचेर सोडून हिंडांतली कोड सोरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचना काय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेल्ली जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्यां भितरल्यो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. तुजो पेलो तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुम्हा दोगांचेच भितर ताका शिडकाय. तुजें तो आयकतीत जाल्यार तुज्या पेल्याक तुवें जोडून घेतलो. तुका तो आयकना जातीत जाल्यार दोगां वा तेगां साक्षीयांचे गोवायकेचेर सगलो तोंटो रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वा दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जातीत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकना जातीत तर तीं सोबे भायलीं वा धोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ज्या कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तुमी हय म्हणशात ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनशाची जातीत जाल्यार स्वर्गा आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वा तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मोदें हांव आसां. आपणाचेर पातक केल्ल्या पेल्याक माप मेजप नासतना बोगसणें. तेन्ना ताचें सोंशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो.
7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत सर्गींचें राज कसलें तें तुमकां सांगता. कोण एकलो राजा आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतालो. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 ताल्यांतांचें वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोनयान हुकूम घाल्लो. तेन्ना ताच्या पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हळके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें त्या वांगड्या चाकराक भणभणीत घातलो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय तांणी आपल्या धोनयाक कळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन ताणें सगलें आपलें रीण फारीक करी पर्यान धोनयान ताका कसाबांच्या हातांत घाल्लो. तुमी झोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत थावन बक्षिना जाशात तर म्हजो सर्गींचो बापूय तुमकांय बक्षिचो ना. देवाचें उतर हें.